बापाच्यो आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजवून येता कवितेचो पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बेरी बेरी पाऊस सीझन 4. दायजी वर्ल्डाच्या सगळ्या प्रेक्षकांक नमस्कार. आयाच आमच्या गोमट्या गोंयांत जायत्या कलाकारांनी जल्म घेतलो आनी आपल्या कलेंतल्यान गोंयच्या भुंयेचें तशेंच कोंकणी भाशेचें नांव व्हड केलें. तातूंतलीच एक कला म्हणल्यार कविता रचप. दायजी वर्ल्ड आनी कविता ट्रस्ट जायते कोंकणी खातीर प्रयत्न करीत आसतात, कोंकणी भाशेक प्रोत्साहन दितात आनी साबार कार्यावळ्यो घडोवन हाडटात. आमच्या ह्या सर्तीचे परीक्षक आसात कोंकणी लेखक, कोंकणीचे फामाद सूत्रसंचालक आनी कोंकणीचे फुडारी भोवमानेस्त अनंत अग्नी. तांकां हांव ह्या वेळार येवकारतां. आतां आमी आमच्या ह्या सर्तीच्या सर्तकां कडेन वळुया आनी तांची थोडीशी वळख करून घेवया. बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव समर्थ गोकुळदास नाईक. आनी तूं खंयच्यान आयला? हांव सावड्डे. ओके. आनी खंयच्या शाळेंत शिकता तूं? सर्वोदय एज्युकेशनल सोसायटी हायस्कूल. आनी कविता बरयता बीन? ना. आनी कवितेच्या शिवाय आनीक कितें आवडटा तुका? हेर थिएटर आर्ट्स, स्टोरी टेलिंग आनी नाटक करपाचें, बाकी सगळ्यांनी स्ट्रीट प्ले म्हणल्यार खंयच्या स्ट्रीट प्ले बीन भाग घेतला तुवें? म्हादयची एक आसलेली, तेका म्हणल्यार अशें लोक आतां कचेरी करतात पळय तशें तेजेर वाचोवपा खातीर बी म्हादयचेर आमच्यांनी एक स्ट्रीट प्ले केल्लो. म्हणल्यार केन्ना असो केल्लो तो तुमी? म्हणल्यार म्हादयक वाचोवपा खातीर खुबशे प्रयत्न आमी करतात आनी तुमी तो पथनाट्यातल्यान मांडलेलो. म्हणल्यार आमकां आतां एक 8 म्हयने पयलीं तरी अशें येताक आसतना तेन्ना केलो. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. सर्गेस्त कवी डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय हांणी बरयल्ली कविता हांव तुमचे मुखार सादर करता. कवितेचें नांव जावन आसा म्हजो देव. म्हूर्त तुमी घडयात रे, म्हूर्त तुमी घडयात रे, भांगराची वज्राची, काळे किट्ट गर्भकुडींत आनीक करात पुजा तिची, काळे किट्ट गर्भकुडींत आनीक करात पुजा तिची. म्हाका पुरो चिकट माती, म्हाका पुरो चिकट माती, म्हज्या गांवच्या शेतांतली, देव म्हजो मातयेचो दिसता म्हाका जळीमळी, देव म्हजो मातयेचो दिसता म्हाका जळीमळी. देव म्हजो मातयेचो, देव म्हजो मातयेचो, कुणबी जावन शेतान घोळपी, ताच्या बायल भुरग्यावरी पेजे घोटाक वळवळपी, ताच्या बायल भुरग्यावरी पेजे घोटाक वळवळपी. तुमचो देव लावन दारात चोरा भयां लिपून बसला, तुमचो देव लावन दारात चोरा भयां लिपून बसला, मिणमिणटे पंटीसरी रुपयाच्या चिला मुळा, मिणमिणटे पंटीसरी रुपयाच्या चिला मुळा. देव म्हजो मातयेचो, देव म्हजो मातयेचो, नीट धीट शेतान तुपो, मळबाच्या घुडामुळा सुर्याचो लावन तिबो, मळबाच्या घुडामुळा सुर्याचो लावन तिबो. मांडवीचे तीर्थनाय दिशी माशी वाडत वेता, मांडवीचे तीर्थनाय दिशी माशी वाडत वेता, दिशाय दे करून हात गरीब दाट्यांक वेंगात घेता, दिशाय दे करून हात गरीब दाट्यांक वेंगात घेता. देव बरें करूं. समर्थ डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय हांची कविता तुवें समर्थपणान सादर केली अशें हांव म्हणन. हीच कविता निवडची अशें कित्याक दिसलें? सर, कित्याक हितून भितर देवा बद्दल सांगलां म्हणल्यार देव अशें म्हजें म्हणणें की देव देवळानच न्हय तर देव आमच्या जळीमळी आसा. जे शेतकार शेतान काम करता म्हणल्यार कुणबी मनीस, ते आमचें जेवण आमकां जेवण दिता, खाण दिता, सो तांकां आमी देव म्हणपाक सोदता. जो मनीस गरीब लोकांक आदार करता ताकाय आमी देव म्हणपाक सोदता. म्हजें अशें म्हणणें की म्हजो देव ही कविता खरीच बरी बरयल्या आनी हातूंत भितर देवाचे बद्दल सांगला ताचे खातीर. गूड. हांव सदांच एक मानतां की गोंयचो भुरगो जल्माक आयले उपरांत आवयच्या दुदाचेर जसो व्हड जाता
तसो मनोहर राय म्हणजे शरिरान व्हड जाता तसो मनोहर रायांच्या बालगितांचेर मनान व्हड जाता. मनोहर रायाची खंयची बालगितां खबर आसात शिकला? ना रीड केलेली याद याद ना. हळडू ताल्लो बेबो शेता मेरेर उबो हांवें म्हळें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो गांव उडकी मारून बेब्यान म्हळें डराव डराव न्ही. कितले सुंदर. आनी मागीर प्राण्यांच्या पक्ष्यांच्या न्हंयच्या नुस्त्यांच्या कितल्याशाच माध्यमांतल्यान गोंयची नांवां गोंयची गांवची नांवां गोंयच्या प्राण्यांची नांवां गोंयच्या पक्ष्यांची नांवां भुरग्यां मेरेन पावोवपाचें काम मनोहर राय सरदेसाय हांणी समर्थपणान केलां. एक खूब मोठो कवी. सो सातत्यान वाचन कर. आनीक ही जी वाचपाची शैली आसा न्ही ती फक्त कविते पुरती दवरनाका. घरांत सुद्दां एखादी कविता जेन्ना तूं वाचता तेन्ना मोन्यांनी वाचचे परस मोठ्यान वाचपाक शीक. खूब बरी सादर केल्या. मातशी मोनोटोनस जाली बट तरी आसतना खूब बरी सादर केल्या. प्रभावीपणान जो भाव मनोहर रायच्या कवितेंतल्यान आमचे मेरेन पावपाक जाय आशिल्लो तो पावला. व्हेरी गुड. देव बरें करूं सर. तुजें नांव सांग. भावेश भारत नायक बोरकर. आणि सध्या कितें शिकता तूं? सध्या हांव 3rd इयर आतां म्हाजें फायनल इयर. फायनल इयर. आणि कसल्या विशयान बीन चड आवड आसा तुका? सध्या म्हणटा ती म्हाका कविता बरोवंक आवडटा आनी बारीक सारीक आमगेल्या आतां इंट्रस्ट येयला म्हणटा तो गोवाच्या पॉलिटिक्सा बद्दल थोडे थोडे इंट्रस्ट घेवपाक लागला. म्हणल्यार राजकारणातले कितें विशय आवडटा तर तुका? म्हणल्यार गोंयान म्हणल्यार तुवें मुजरत. गोंयाचे मुद्दे म्हणल्यार खूब आसा. सांगूंक हांगा खूब वेळ लागतलो म्हाका. पूण हांगा आमचे गोंयान खुबशें कितें कितें घडलां तें प्रॅक्टिकली आमकां खरें तरणाट्यांक आतां जाणून घेवपाची खूब गरज आसा. कित्याक एक हांव तरणाटो म्हणून हांव खूब म्हाजो प्रयत्न करता की हांव पॉलिटिक्सान पोवन कितें तरी करपा खातीर. तेजो म्हाजो एक बरो प्रयत्न चल्ला. ओके. आणि तूं कविता बीन बरयता? हय कविता बरयता. प्लस आयज हांव जी कविता म्हणपाचो आसा ती म्हाजीच आसा. आणि कवितेन राजकारण येता तुज्या? हय खुबशे येतात आनी आयज ती हांवें कविता पूण प्रस्तूत घेवंक ना खुबशे कारणां खातीर. पूण आयज म्हाजी दुसऱ्या भशेन कविता आसा. ओके. परबी आणि ऑल द बेस्ट. येस थँक्यू. देव बरें करूं. म्हणटा म्हाज्या कवितेचें नांव जावन आसा अरे पावसा. जुनाच्या म्हयन्यान आसलें रखरखीत वत. जुनाच्या म्हयन्यान आसलें रखरखीत वच तेन्नाच घातलें पावसान आपलें मत. काळे निळे जावं ढग वयता तरी खंय. काळे निळे जावं ढग वयता तरी खंय. दोगाच्या दाळार बेगीन तरी यो. 2-3 तरी कितली वेळ जाली. पावसाक रावन रावन खूब वेळ जालो पूण हांगा पावसाची वेळूच ना जाली. पयल्या पावसाच्या मातयेन कितलो वास सुटलो. पयल्या पावसाच्या मातयेन कितलो वास सुटलो. आमकां पळोवन त्या मातयेक खुबूच येयलो वास. पेज घेता. आई म्हणपे पावसाच्या दिसाळ्याक सदांच तांबड्या मातयेची वात. आई म्हणपे पावसाच्या दिसाळ्याक सदांच तांबड्या मातयेची वात. खंय तरी आसा ह्या पावसाळ्यान मना काळजाची वाट. खूब हो पावस पडत पडत आसा. खूब हो पावस पडत पडत आसा पूण आमच्या गोंयाक हितून खुबशी वेळ पावसान दिसपाची ग्रिनरी का आसा. रायबंद्रा फेरयेंतल्यान चोडणाक वचपाक मांडवी दर्याची खूब येवजड आसा. ल्हानपणाचे रायबंद्रा फेरयेंतल्यान चोडणा वचपाक मांडवी दर्याचो हुंवार. रायबंद्रा फेरयेंतल्यान चोडणा वचपाक मांडवी दर्याचो हुंवार. दुसऱ्या वाटेन चोडणा बुडपाच्या धडेर का आसा. दुसऱ्या वाटेन पाड्ड्या बुडप्याच्या धड्यार. मळबान म्हातारी गडगडपाचो आवाज. मळबान म्हातारी गडगडपाचो आवाज. ल्हानपणाच्यो भयेच्यो यादी हो पावस का घेवन येयला. ल्हानपणाच्यो भयेच्यो यादी पावस का घेवन येयला. देव बरें करूं. भावेश ही तुजीच कविता. प्रयत्न बरो आशिल्लो कविता बरोवपाचो. म्हाका दिसता वाचन थोडें करपाक जाय कारण तुजे कडेन ते कवीचे गूण आसात पण ते जर पुरायपणान तांकां न्याय दितलो जाल्यार वाचन भरपूर म्हत्वाचें. पावसा वेली कविता आशिल्ली. पावसाची जितलीं रुपां गोंया भितर पळोवपाक मेळटात न्ही तितली संवसारान आनी खंयच पळोवपाक मेळची ना. तूं एक पुंडलीक बाबाची जर साहित्य घेतलें पुंडलीक बाबाची कविता घेतल्यो जाल्यार पुंडलीक बाबाच्या कविते भितर कितले तरांचो पावस आमकां पळोवपाक मेळटा. लक्षांत आयलें न्ही हांव कितें सांगतें.
काणकोणा पडटा तसो पावस पेडण्यां पडना, पेडण्यां पडटा तसो पावस मुरगांवां पडना आनी मुरगांवां पडटा तसो कुळ्यांक काल्यांक पडना. सो ही सगळीं रुपां पावसाची आसत किंवा सैमाची आसत किंवा मनशाच्या स्वभावाची आसत ही समजून घेवप खूब गरजेचें आसा. आनीक ती कवितेच्या माध्यमांतल्यान आनीक चड प्रभावीपणान चड शास्त्रीय नदरेंतल्यान येवपाक जाय तुजे कविते भितर. ती फुडाराक येतली आनी त्या खातीर गरजेचो अभ्यास तूं करतलो हाची म्हाका खात्री आसा. व्हेरी गुड. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. तुजें नांव कितें म्हजें नांव श्रीजा सिद्धेश आळवे. आनी तूं खंयच्यान आयला? हांव गोगळांतल्यान आयलां. शाळेन रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर हांगा शिकता. ओके. आनी तुका अशी कवितेच्या शिवाय आनीक कितें आवडटा? आनी खंयची कला? म्हाका क्लासिकल सिंगींग करपाक आवडटा. म्हणल्यार तें हांव शिकता, ल्हानपणाच्यानूच शिकता. डान्सींग आवडटा म्हाका, एक्टींग आवडटा. खुबश्यो कला आनी तूं तुजी आवड आसा. आनी तूं क्लासिकल सिंगींग तूं शिकता म्हणलें. कितली वर्सां जालीं तूं शिकता क्लासिकल सिंगींग? हांव आतां ऑलमोस्ट एक 7 वर्सां तरी जाले आसतली. म्हणल्यार हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लें तेन्ना पयलेच्यान तरी शिकता हांव. म्हणल्यार एग्जाम्स दिल्या खुबश्यो, 3 एग्जामी ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्यात. ओके. आनी आतां तूं खंयची पदवी मेळयता म्हणल्यार शास्त्रीय संगीतांत? आतां हांव माध्यमाक आसा. माध्यमाक आसा. ओके. तुका फुडल्या वाटचाली खातीर परबी आनी ऑल द बेस्ट. बरें करूं. कवितेचें नांव शेतकाऱ्याचें कूळ. बरोवपी रमेश साजू घाडी. केन्ना पावसांत केन्ना वतान, केन्ना धुक्यान केन्ना शियान. केन्ना पावसान केन्ना वतान, केन्ना धुक्यान केन्ना शियान. हाताक धरून पुताक तुज्या घेवन तूं वच रे शेतान. हाताक धरून पुताक तुज्या घेवन तूं वच रे शेतान. कोळू रे ताकाय कशी बांदली आमी बैला जोतां. कोळू रे ताकाय कशी बांदली आमी बैला जोतां. भोवून रे चलत चलत ताकाय ही येर काशेतां. भोवून रे चलत चलत ताकाय ही येर काशेतां. ओपलो कसो रोव आमी रोयले कशे तरव्या भात. ओपलो कसो रोव आमी रोयले कशे तरव्या भात. राबले कशे चिकला मदीं आवय बापूय दीस रात. कोळून रे ताकाय कशी आंगा वयली रापल्या कात. कोळून रे ताकाय कशी आंगा वयली रापल्या कात. सांग रे आड्ड्यो मारून ताका उमळ फोडची पडटली. सांग रे आड्ड्यो मारून ताका उमळ फोडची पडटली. तरवे घालून तासा करून बियां रोवची पडटली. तरवे घालून तासा करून बियां रोवची पडटली. मागीर शेतांत कश्टा पीक पिकता तितले पिकू रे. मागीर शेतांत कश्टा पीक पिकता तितले पिकू रे. जाणट्यांची ही गिरेस्तकाय केन्नाच नाका विकूंक रे. जाणट्यांची ही गिरेस्तकाय केन्नाच नाका विकूंक रे. जावनी ताका दोतोर टिचर इंजिनियर वा आदवोगाद. जावनी ताका दोतोर टिचर इंजिनियर वा आदवोगाद. वाजू दिरे किर्तीचो ताचोय धाय दिकानात. वाजू दिरे किर्तीचो ताचोय धाय दिकानात. पूण मनात सदांच आसनी ताच्या. पूण मनात सदांच आसनी ताच्या जाणट्यांचे खूळ रे. पूण मनात सदांच आसनी ताच्या जाणट्यांचे खूळ रे. सांग केन्नाच विसरूंक नाका. सांग केन्नाच विसरूंक नाका ह्या भुंयेचें मूळ आनी शेतकाऱ्यांचे कूळ रे. सांग केन्नाच विसरूं नाका ह्या भुंयेचें मूळ आनी शेतकाऱ्यांचे कूळ रे. शेतकाऱ्यांचे कूळ रे. देव बरें करूं. श्रीजा रमेश घाडीची कविता. हय. रमेश घाडीचें जें बरोवप आसा खेरीतपणान मातये कडेन, सैमा कडेन, मनशा कडेन आनीक वट्ट गांवांतली जी जीण आसा आयची ती जालीच, पूण कालची जीण एक 40 वर्सां पयलींची, 50 वर्सां पयलींची ती ताच्या दर एका कवितेंतल्यान आमकां जाणवता. आनी खंय तरी तें जिवीत 40 वर्सां पयलींचें, 50 वर्सां पयलींचें शेणलां म्हणपाची खंत जाणी तो काळ पळयला म्हजे सारक्यान. म्हणजे 40 वर्सां पयलीं तूं खूब ल्हान 10-15 वर्सां तांकां तो जाणवता आनी ताका ते खंत खंय तरी भोगता. तुवें तें लायफ पळयलें ना, पूण कवितेंतल्यान तुका तें लायफ दोळे मुखार उक्तें जाता. आनी मागीर तुका कितें दिसता? म्हाका अशें दिसता की हांवें एक अशें सगळें आयुश्य जें आसा जें पयलीं शेतकारांनी पळयलां, जें पयलींच्या जाणटेल्यांनी पळयलां तें हांवें केन्नाच पळोवंक ना. सो अशें मनान खंय तरी दिसता की हें जर आयज आशिल्लें जाल्यार आयज हांव पळोवपा पावता आशिल्लें. कितलें सुंदर आसता आशिल्लें तें चित्र. पूण मनान अशी एक खंत भोगता की ना, हें आपल्याक पळोवपाक मेळना. कारण ज्या जाग्यार ती शेतां आशिल्लीं ते सगळे जाणटे लोक जे आशिल्ले ते जंय शेती करताले, बैलांची जोतां सगळीं चरयताले, सगळें जें जातालें थंय आज व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती बीन उबारल्यात. सो कांयच आमकां पळोवपाक मेळना हाची खंत भोगता.
ओके, म्हणजे कवीक जे अपेक्षीत आसा की आयच्या पिळगेक, तुज्या सारक्या भुरग्यांच्या पिळगेक तें जिवीत दोळे मुखार उबें करून आनी आयज शेतांच्या सुवातेर बिल्डिंगे येतात म्हणपाचें खूब सुंदर तुवें सांगलें, ताचें दुख्ख जावचें आनी खंय तरी परतून शेता कडेन तांकां आमी ओडचें, हो ताचो जो उद्देश आसा तो तुजे कवितेंतल्यान खूब सुंदर तरेन, आनी मुळात तुका तो कळ्ळा हें चड म्हत्वाचें. आनीक केन्ना शेतांत गेलां? हय, म्हळ्यार म्हाज्या मम्माच्या सायडीन थंय खूब शेतां बितां आसतात, सो एकदां म्हाज्या आजये वांगडा एकदां गेल्लें शेतान, पूण थंय बीन अशें तो वातावरण नाशिल्लो जो आसपाक जाय आशिल्लो. अशें मनाक खूब प्रसन्न करतालें तें, पण शारान हें केन्नाच पळोवंक ना. शेतकारां कडेन उलयला केन्नाय? ना. कित्याक लागून विचारता, शेतकारां कडेन उलय केन्नाय आनी मागीर तुका तांच्यो भावना कळटल्यो. आनीक तुवें सांगलें तुवें बी बरोवप करता, तूं गाणी शिकता, आनी म्हाका एक सांग, हें सगळें करून शिकताय बी? कशें सांबाळटा हें सगळें? ज्या कामान आपल्याक आवड आसा तें कामूच आपल्याक तेजे कडेन ओडून व्हरता, सो ताका टायम काडपाची गरज आसना. व्हेरी गुड. कारण तो ताळमेळ सांबाळप हें खूब म्हत्वाचें आसता आनी तें तुवें सांगलां ते प्रमाणे तूं सांबाळटा आसतलें अशें हांव धरून चलतां. तुजो जो कवितेचो भाव आशिल्लो तो खूब सुंदर तुज्या उतरांनी, स्पश्ट उतरांनी, आनीक चड उतार जाय थंय तसो येवन, आनीक सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार जे जेस्चर्स, जे हावभाव लागतात ते खूब सुंदर संतुलीत तरेन तुवें मांडले, सादर केले. बरे तरेन कविता ही मांडली. आनीक रमेश साजू घाडीची जी तो भावार्थ आसा कवितेंतलो तो आमचे मेरेन पावलो. व्हेरी गुड. देव बरें करूं सर. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव कृपेश गांवकर. तूं गांवान खंयचो? हांव काणकोण हांगा रावता. काणकोण रावता. काणकोणची काय खाशेलपणां तूं सांगूं शकता? काणकोणची देवळां, दर्या, धबधबे आनी पांचवेचार दोंगर ही सोबीतकाय वाडयता काणकोणची. परत लोकनाच काणकोणचे, तालगडी, फुगडी, गोफ, तोणया मेळ, एक वेगळेच खाशेले अशें नातें काणकोणचें आनी काणकोणकारांचें. आतां तूं सद्या कितें शिकता? हांव सद्याक GVMS महाविद्यालय, डॉक्टर दादावेत महाविद्यालयांत B.Edचें शिक्षण घेता. B.Edचें शिक्षण घेता. आनी हे तुजें म्हाका दिसता पयलेंच बिरी बिरी पावसाचें दुसरी बिरी बिरी पावस सीझन 2 ह्या वर्साक हांव भाग घेतलो आनी मेंगलोराक वचून आयला. मेंगलोर आनी गोंयचे मदीं कितें तुका साम्यताय दिसता? मेंगलोरचें आनी गोंयचें नातें आसा मातशें लागींचें अशें नातें आसा की मेंगलोरचे लोक गोंयांत येता, गोंयचे लोक मेंगलोर वता, मातशें लागीं तशें संबंद. हय. आनी आयज तूं तुजी कविता सादर करतलो काय आनी कोण? हय, आयज हांव म्हजीच कविता सादर करतलो. परबी तुका ऑल द बेस्ट. देव बरें करूं. नमस्कार. कवितेचें नांव आसा अदाशी गोंयकार. विकून विकून सोंपली आतां गोंयकारांची शेतां भाटां. विकून विकून सोंपली आतां गोंयकारांची शेतां भाटां. 4 पयशांचे आशेंत तांणी विकली आपली नीज पोटां, विकली आपली नीज पोटां. फोडलीं कापलीं गोंयकारांनी दोंगर आनी रानां, फोडलीं कापलीं गोंयकारांनी दोंगर आनी रानां. वसाड जाल्ल्या शेतांत रुजलीं शिमिटाची रानां. मळबाक तेकपी रूख आतां तांबडे बोडके जाल्यात, मळबाक तेकपी रूख आतां तांबडे बोडके जाल्यात. सैमान भरिल्ले दोंगर आतां वसाड सडे जाल्यात. पांय वाटांचे रस्ते जाले, पांय वाटांचे रस्ते जाले, तेवूय गोंयकारांक पावना जाले. गाडयो घोडे घुंवडावपाक, गाडयो घोडे घुंवडावपाक कॉंक्रिटाचे रस्ते केले, कॉंक्रिटाचे रस्ते केले. भांगराळी पिकपी शेतांत आनी बिल्डरांचे बकींग घातली, भांगराळी पिकपी शेतांत आनी बिल्डरांचे बकींग घातली. पयशे जोडपाचे आशेन तांची मनां भ्रश्टाचारान मातली. सगळे विकून सोंपले आतां, सगळे विकून सोंपले आतां, तांचे कांयच उरूंक ना. तरी गोंयकारांची भूक मात अजून कशीच मरूंक ना, तरी गोंयकारांची भूक मात अजून कशीच मरूंक ना, तरी गोंयकारांची भूक मात अजून कशीच मरूंक ना. देव बरें करूं. कृपेश, तुजी स्वताची कविता? हय, म्हजी. बरोबर. आनीक कविता बरयल्यात? हय. कितले सुमार बरयल्ले आसतल्यो? म्हज्यो आसात 40 लागीं. 40 लागीं. कविता बरोवपा फाटल्यान तुजी जी स्फूर्त आसता ती कितें आसता? म्हज्या मनाक अशें हांव खंय भोंवता जावं खंय वता आनी म्हाका डिस्टर्ब आसतात, म्हळ्यार बसींतल्यान जेन्ना वता जावं आनी खंय वता तेन्ना सरभोंवतणी जें कितें पळयतात आनी जें कितें घडटा तेजेर मागीर तकल्याक मातशे ते विचार चालूच आसता आनी मागीर ती तशीच कविता हें जाता, मनाक सुचता. आनी कविता बरोवन जालें मागीर कितें करता?
मागीर एकदां कविता बरयली म्हणटकीर मातशें जिवाक कितें तकलेन कितें आशिल्लें पळय मातशें तें वता. जेन्ना कागदार बरयता तेन्ना मातशें तें बरयल्या उपरांत जी फिलींग मेळटा, जी समाधान जाता तें वेगळें आसता. आनी मागीर कविता बरयल्या उपरांत ती हांव परत घेवन बसतात, मागीर तेन्नाच तीच परत सोडनात. ती कोणा कडेन डिस्कस बी करता? हय, हांव सरा कडेन म्हणजे ती प्रक्रिया खूब म्हत्वाची. कारण व्हडले व्हडले कवी सुद्दां आपले इगोज कुशीक दवरून, आपलो अहंकार किंवा कांयच बाळगिनासतना ल्हान ल्हान कवी कडेन सुद्दां आपल्या कवितांचे बद्दल चर्चा करपाची परंपरा आसा. आनी तातूंतल्यानच ते व्हड जाल्यात, मनीस म्हणूनय व्हड जाल्यात आनी कवी म्हणूनय व्हड जाल्यात. ही जी कविता आसा अधाशी गोंयकारांचेर, गोंयकारांनी सगळें विकून उडयलां, हें फक्त कवितेंतल्यानच तूं मांडटा काय प्रत्यक्षय बी ऑन ग्रावंड मुवमेंटा भितर बी येवन अशें मांडपाची तुजी तयारी आसा, किंवा तुवें हाजे पयलीं मांडलां? प्रत्यक्षांत हांवें मांडलां. जे वेगवेगळी सर्ती जातात कवितेची, जावं थंय सादर केलां हांवें, जावं अशें तशें करून. ना, म्हजो विचारपाचो फाटलो उद्देश आशिल्लो की कोंकणी चळवळीक, कोंकणी साहित्यीक चळवळीक एक परंपरा आसा. कोंकणी लेखक फक्त लेखक म्हणून रावलो ना, बाकीच्या भाशांत तें जालां. कोंकणी भाशे भितर कोंकणी लेखकाक एकाच बरोबर रायटर आनी फायटर जावचें पडलां. कळ्ळें न्ही? रविंद्र बाब तर म्हणटालो आपूण फायटर पयलीं मागीर रायटर, आपल्यातल्या फायटरान आपल्याक रायटर केला. सो फायटर जाय, फक्त साहित्या पुरते फक्त कविता बरोवन जावचें ना. आयच्या काळांत प्रत्यक्ष ग्रावंडार देवन जें काम करप आसा, स्ट्रेंथ दाखोवप जें आसा तें चड म्हत्वाचें आसा. तेंय तूं करतलो हाची म्हाका खात्री आसा. कविता सादरीकरणाची शैली जी आसा न्ही, ती एकाच हातूंत भितर म्हाका दिसता ठेक्या भितर अशें दिश्टी पडटा. ती ह्या कवितेक तुका एक वेगळी तरेन ही कविता सादर करपाची स्कोप आशिल्लो, एक तुका चान्स आशिल्लो. फुडले खेपेक विचार कर की कविता सादर करतना ती एकाच लयेंत सादर करपाची काय वेगळ्या वेगळ्या तरांनी. एकच हें जाय म्हणून ना न्ही, तूं थांब, तुजी लय बदल, जशें गियर बदलतात आमी गाडी चलयता आसतना, तो प्रयत्न करून पळय. तुजे कडेन कविता बरोवपाची बरी सर्जनशीलताय आसा आनी सादर करपाची शैलीय आसा. दोनांचें कॉम्बिनेशन बऱ्या सादरीकरणाच्या नदरेंतल्यान हाजे फुडें जातलें. शुअर, गॅरंटी आहा म्हाका. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव सान्वी विनायक पै. आनी तूं कितलेक शिकता? हांव 9थाक शिकता. 9थाक. आनी तुजे फेवरेट सब्जेक्ट्स बीन कितें कशें? म्हजे फेवरेट सब्जेक्ट म्हणटा अशें कांय ना, सगळें शिकता, आवड आसा, बट इतल्यान फेवरेट म्हणल्यार हिंदी. हिंदी आवडटा. आनी आतां तूं हिंदी विशयान बीन फुडें चिंतता? ना, तशें कांय चिंतूना. आवडटा. ओके. आनी तुका कविता बरोवपाक बीन आवडटा? बरयता बीन तूं कविता? ना, अजून पर्यंत हांवें केन्ना कविता बरोवपाची ट्राय करूना. हां, पूण वाचता बीन कविता? वाचता. ऑल द बेस्ट तुका. थँक्यू. नमस्कार, हांव कवी राजय पवार हांची कविता सादर करता. कवितेचें नांव जावन आसा डार्विन आनी मनशाची शेपडी. डार्विना, तुजें चुकलें कशें म्हाकाय कळूंक ना. डार्विना, तुजें चुकलें कशें म्हाकाय कळूंक ना. आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना. आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना. वयर चडटल्यांक आमी शेपडेक धरून ओडटात. वयर चडटल्यांक आमी शेपडेक धरून ओडटात. केन्ना तांचे शेपडेक धरून आमी वयर चडटात. वयर चडटल्यांक आमी शेपडेक धरून ओडटात. केन्ना तांचे शेपडेक धरून आमी वयर चडटात. कशी रे तुका आमची ही शेपडी दिसूंक ना. कशी रे तुका आमची ही शेपडी दिसूंक ना. खंयचे खांदेर मारून उडी आमी शेपडी मिरयतात. खंयचे खांदेर मारून उडी आमी शेपडी मिरयतात. विंचवा भशेन मारून शेपडी वीख किरयतात. विंचवा भशेन मारून शेपडी वीख किरयतात. भोवरंगी शेपडी अशी कोणाक मेळूंक ना. अरे भोवरंगी शेपडी अशी कोणाक मेळूंक ना. माजरा भशेन शेपडी फुलोवन आमकां आंगार वचूंक कळटा. माजरा भशेन शेपडी फुलोवन आमकां आंगार वचूंक कळटा. तसोच वेळ आयल्यार शेपडी भितर घालून पळटा. तसोच वेळ आयल्यार शेपडी भितर घालून पळटा. नदरेक तुजे शेपडी आमची कशी रे मेळूंक ना. नदरेक तुजे शेपडी आमची कशी रे मेळूंक ना. ल्हेवटेपणा करतना तर ती काय बरी हालता. ल्हेवटेपणा करतना तर ती काय बरी हालता. हे शेपडेचेरूच मनशाचें जग मरे चलता.
हे शेपडेचेरूच मनशाचे जग मरे चलता. म्हाका दिसता तुवेंच तिका सारकी तेळूंक ना. म्हाका दिसता तुवेंच तिका सारकी तेळूंक ना. विंचवा परस विखारी आनी सुण्या परस वांकडी खंयच तुका मेळचना रे मनशा सारकी शेपडी. विंचवा परस विखारी आनी सुण्या परस वांकडी खंयच तुका मेळचना रे मनशा सारकी शेपडी. कळ्ळें मरे डार्विना. लज लेगीत सोडल्या आमी पूण शेपडी सोडूंक ना. लज लेगीत सोडल्या आमी पूण शेपडी सोडूंक ना. आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना. आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना. व्हेरी गुड. डॉक्टर राजय पवार हांच्या कवितेची खाशेलेपण म्हळ्यार मनशाचो स्वभाव गुण आनीक खेरीतपणान बदलिल्लो स्वभाव गुण म्हणजे कालचो मनीस आनी आयचो मनीस हाचें सुंदर वर्णन ताच्या कविते भितर येता. मागीर ते जाणट्या विशींचे आसत किंवा शेतांच्या जाग्याचेर येवपी बिल्डिंगो आसत किंवा गांवचें जावपी शारीकरण आसत, मनशा मदीं जावपी बदल आसत, ह्यो डॉक्टर राजय पवार हांच्या कवितांनी खूब सुंदर तरेन वर्णनां आयल्यात. आनी तशीच ही बी कविता डार्विनानीक मनशाची शेपडी ती खूब प्रभावीपणान मांडपाचो तुवें प्रयत्न केलो. विज्ञान आनीक मनशाची वृत्ती म्हणजे विज्ञानाच्या आदारान मनशाची वृत्ती दाखोवन दिवपाचो खूब बरो प्रयत्न डॉक्टर राजय पवार हांणी ह्या कवितेंतल्यान केला. कांय कडेन जेन्ना पॅरेग्राफ बदलतात न्ही म्हणजे राजयाच्याय परत कवितेची एक ती स्टायल म्हणजे आमी गाडी चलयता आसतना गियर बदलतात तशी राजयाच्या एक कविते भितर गियर बदलत वता गाडी. ते गियर बदलता तेन्ना मातसो पॉज जाय. सो आयकतल्याक कळपाक की बाबा हांगा गियर बदलला. लक्षांत आयलें हांव कितें सांगता तें न्ही. आमी एक्सिलेटराचेर पांय दवरिल्ले कडेन आमी गियर बदलनात पळय. एक्सिलेटर सोडटात आनी मागीर गियर बदलतात. तशें हो जो पॅरेग्राफ बदलता तेन्ना मातशें ती पॉज येवपाची गरज आसता. ती आयिल्ली जाल्यार कविता आनीक प्रभावी जातली आशिल्ली. म्हणजे तें कशें सुंगटांच्या हुमणाक जर आमी मुळो घाल्लो जाल्यार आनी मातशें रुचीक जातलें आशिल्लें. घालना म्हणून कांय फरक पडना. कळ्ळें न्ही. सो तें वाचन आनीक सुंदर जावपाचें नदरेंतल्यान ह्यो ज्यो बारीकसाणां आसात न्ही खाची खळगे जाका आमी म्हणटात ते समजून घेवप खूब म्हत्वाचें. कवितेचें सादरीकरण खूब सुंदर जालें. जें कितें भाव आमचे मेरेन पावपाक जाय आशिल्लो तो पावोवपाक तूं यशस्वी जालें. व्हेरी गुड. देव बरें करूं. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव आर्यमान रायकर. आनी तूं कितलेक शिकता? हांव 9वेक शिकता. आनी तूं कविता बीन बरयता? हय. आनी केन्नाच्यान बरोवंक लागला तूं अशी कविता बीन? 6वेक बी आशिल्लें तेन्नासान बरोवपाक. तेन्नाच्यान बरोवंक लागला. आनी आयज तूं तुजी कविता सादर करतलो? हय. ओके. आनी तेज्या कवितेच्या भायर तुका आनीक कितें अशी आवड आसा तुजी म्हणजे कला कितें आसा? हांव गायन करता, गिटार वाजयता आनी किबोर्ड वाजयता. ओके. म्हणल्यार अशें सर्तींनी वा अशें शाळेंनी? अशें बेठे वाजयता हांव. आनी गिटार हांव सर्तींनी वाजयता. किबोर्ड घरा कडेन वाजयता. घरा कडेन म्हणजे शाळेंनी बीन वाजयता खंयचे? ओके. ऑल द बेस्ट तुका. म्हजी कवितेचें नांव जावन आसा ज्या दिसा संगीत मेलें. कवी आर्यमन रायकर. ज्या दिसा संगीत मेलें. ज्या दिसा संगीत मेलें धर्तरे भूंय शिरशिल्ली. ज्या दिसा संगीत मेलें धर्तरे भूंय शिरशिल्ली. झाडां पानां शेवणीं सावदां विवेक विसरून भिरभिरलीं. झाडां पानां शेवणीं सावदां विवेक विसरून भिरभिरलीं. ज्या दिसा संगीत मेलें. ज्या दिसा संगीत मेलें शेणली मनीसपणा वात. ज्या दिसा संगीत मेलें शेणली मनीसपणा वात. शांत जगांत झगडीं पेटलीं. शांत जगांत झगडीं पेटलीं एक जालो दीस रात. शांत जगांत झगडीं पेटलीं एक जालो दीस रात. इतल्यान जालो चमत्कार. इतल्यान जालो चमत्कार उजवाडाचें उगडलें दार. सळसळट्या धर्तरे न्हंये किनार आयली कवितेची तार. सळसळट्या धर्तरे न्हंये किनार आयली कवितेची तार. सगळो सांवार पडलो थंड भावपणाचो जालो जल्म. सगळो सांवार जालो थंड भावपणाचो जालो जल्म. सोंसाच्या काळखांतल्यान जालो संगीताचो पुनर्जल्म. सोंसाच्या काळखांतल्यान जालो संगीताचो पुनर्जल्म. संगीताचो पुनर्जल्म. संगीताचो पुनर्जल्म. देव बरें करूं. आर्यमान संगीत मेला हो कन्सेप्ट
म्हाका पयलीं भंय दिसली म्हणजे तूं कितें ह्या कवितेंतल्यान सांगपाक सोदता काय म्हणून. तुवें निमाणे कडेन जेन्ना कवितेचो संगिताचो पुनर्जल्म जालो म्हणलें आनी ताजे मदले सगळे जे वेगळे वेगळे कन्सेप्ट तातूंत भितर आयले कविते भितर ते खूब बरे तरेन तुवें मांडल्यात. खूब मॅच्युअर्ड एक जी कविता बरोवपा खातीर जी एक सर्जनशीलताय जाय ती तुजे कडेन आसा म्हणपाची जाणीव जाता ह्या कवितेंतल्यान. कविता कशी येवं जाता तुका म्हणजे हीच कविता आसात किंवा बाकीच्यो तुवें सांगले खूब कविता बरयता म्हणून कविता कशी येवं जाता. हांव आसात ती गाणी आयकता वा खंयचे आर्टिकल बी कितें वाचता लेख वाचता आनी तेंचेर म्हाका कितें सुचता तेजेर हांव बरोवन काडटा. ओके हें आसाच म्हणजे तो दुसऱ्या साहित्याचो प्रभाव जालो. ताजे भायर वचून तूं जेन्ना कवी म्हणून जेन्ना बरयतलो तेन्ना कवीक अशें एक हें आसा की जे न देखे रवी ते देखे कवी म्हणून जें सुर्याक दिसना तें सुद्दां कवीक दिसता म्हणजे कल्पना बेजिकली. आनी ती कल्पना जर आमकां येतली जर जायत जाल्यार कवीन आनी तुजे सारक्या पिरायेच्या कवीन हे वेगळे वेगळ्या गजालीं कडेन उलोवपाक शिकपाक जाय म्हणजे सैमा कडेन उलोवपाक जाय. कळ्ळें न्ही. तुवें सैमा भितर आशिल्ले वेगळे वेगळे कॅरेक्टर्स आसतात तातूंत जनावर आसात पक्षी आसात सूर्य आसत चंद्र आसत न्हंयो आसात दोंगर आसात तांचे कडेन उलोवपाक तुवें शिकपाक जाय आनी तूं जेन्ना तांचे कडेन संवाद सादतलो तेन्ना ती तुमचे कडेन उलोवपाक लागता म्हणपाचो तुका भास जातलो आनी तातूंतल्यान कविता येतल्यो. कारण ह्या कविते भितर संगीत आसा आनी संगिताक धरून सगळो सैम आयला बरोबर काय ना. सो जेन्ना तूं सैमा कडेन प्रत्यक्ष उलयतलो म्हणून मोठ्यान उलोवपाक जाय म्हणून हांव उलयता तशें मनांतले मनाक उलयतलो तेन्ना आपसूक सैमय तुजे कडेन उलोवपाक लागतलो आनीक कविते भितर चड आनीक चड मॅच्युरिटी येवपाक लागतली. मनोहर राय सरदेसाय कोंकणीतलो खूब मोठो कवी. मनोहर राय सरदेसायच्या जिवितांतली पयली कविता बाय शाणें गुणाचें भायलीं आयदनां भितर हाडटा लोटू आपलो घोव म्हणटा ताची पितळी ताका जाय दुसऱ्यान घेतल्यार मरता माय. सादी उतरां सादी कविता. काव्य म्हणून तिका कितली गिरेस्तकाय आसा. हांव कवितेंतलो व्हडलो एक्सपर्ट नासलो जाल्यार हांव म्हणून व्हडली गिरेस्तकाय ना तशी पळोवपाक गेल्यार पूण होच मनोहर राय फुडें वचून लोककवी जावपाक पावलो आनी फक्त कोंकणीतलो न्ही संवसारांतलो एक बरो कवी जावपाक पावलो. सो ती तांक तुजे मदीं आसा. ती तांक जर तुवें ताका जर चॅनलायज केली प्रॉपरली वाचन म्हत्वाचें आसा समजून घेवप म्हत्वाचें आसा आनी कल्पना करप इमेजिनेशन हें खूब म्हत्वाचें आसा. तें करीत राव खूब व्हड जावपाक पावतलो. कविता खूब बरी तरेन सादर केली. कविता मुळात बरी आसाच रचल्याय बरी आनी सादरय बरी जाली. व्हेरी गुड. तुजें नांव सांग. हांव क्लेनिशा गुदिनो. आनी तूं खंयच्यान आयला. हांव केपें गांवचें तिळामळ रावता. तिळामळ रावता आनी सद्या खंय शिकता. हांव सद्या कामल कॉलेजींत शिकता. कामल कॉलेजींत शिकता. आनी कवितेच्या भायर कितें आवड आसा तुजी. गावपाक आवड आसा. गावपाक आवडटा म्हळ्यार कितें अशें गायता तूं कातारां बीन. कातारां. ओके. आनी आयज तूं खंयची कविता सादर करतले. केन्ना तरी. केन्ना तरी कोणाची. ग्वादालोप डायसाची काणी. तेची कविता सादर करतले. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. केन्ना तरी तुज्या वांगडा पावसान म्हाका भिजूंक जाय. केन्ना तरी तुज्या वांगडा पावसान म्हाका भिजूंक जाय. स्वास तुजो मान्यार घेत लजुल्या वरी लजूंक जाय. केन्ना तरी तुज्या वांगडा पावसान म्हाका भिजूंक जाय. करपून धुवर जाला चीन आतां नव्यान रुजूंक जाय. करपून धुवर जाला चीन आतां नव्यान रुजूंक जाय. केन्ना तरी तुज्या वांगडा पावसान म्हाका भिजूंक जाय. गेलोले दीस मेळचे नात आतां उरिल्ले मेजूंक जाय. गेलोले दीस मेळची नात आतां उरलोले मेजूंक जाय. केन्ना तरी तुज्या वांगडा पावसान म्हाका भिजूंक जाय. काळजाच्या देवाऱ्यांत आतां तुकाच पुजूंक जाय. काळजाच्या देवाऱ्यांत आतां तुकाच पुजूंक जाय. केन्ना तरी तुज्या वांगडा पावसान म्हाका भिजूंक जाय. समाजाचें सोडून भान तुजे खातीर सोजूंक जाय. समाजाचें सोडून भान तुजे खातीर सोजूंक जाय. केन्ना तरी तुज्या वांगडा पावसान म्हाका भिजूंक जाय. केन्ना तरी तुज्या वांगडा पावसान म्हाका भिजूंक जाय. थँक्यू. क्लॅरिशा सर. तुवें ग्वादालुपाची कविता निवडल्या. हय सर. ग्वादालुपाय वेगळ्या वेगळ्या तरांच्यो कविता रचता. देशाभिमानाच्यो धरून सर्वसामान्य मनशांची सुखदुख्खां तांच्यो वेदना तांचे भावार्थ सगळे कवितेच्या माध्यमांतल्यान आमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न करता. हीच कविता निवडपा फाटलें कारण कितें. आमकां टिचरीन सरान बूक दिल्ले आसोर हे बूक दिल्लो
लायक जाली. ओके. हो पावसांत भिजपाची जी सगळी मजा ह्या हातूंत भितर आयल्या ती मजा घेतल्या केन्नाय जिवितांत? हय घेतल्या. ओके. ती घेतल्या ती एक्चुअली जर ह्या कवितेच्या सादरीकरणाक आयिल्ली न्ही जाल्यार मातशी आनी कविता चड प्रभावी जातली आशिल्ली. ती जाल्याच कळ्ळें न्ही. तुजो आवाज खूब बरो आसा. कांय उतरांचेर जो भर येवपाक जाय आशिल्लो न्ही तो आयला. कळ्ळें न्ही. वट्ट कविता खूब सुंदर तरेन तुवें सादर केल्या. फक्त जेन्ना कविता हांव वाचता न्ही मोबायलाचेर आसत किंवा पेपराचेर तो वाचकां कडेन आयकुप्या कडचो कनेक्ट तुट्टा हें मातशें लक्षांत दवर. सो हीच कविता हातांत मोबायल नासतना हातांत पेपर नासतना जर सादर केली जाल्यार आयकुप्या कडेन आमी चड प्रभावीपणान पावतात, चड बरो कनेक्ट आमचो जुळटा. इतलेंच लक्षांत दवर फुडले खेपेक सादर करता आसतना. शक्यतो विदावट पेपर विदावट मोबायल हातांत जर कविता लोकां मेरेन पावली जाल्यार ती चड प्रभावी जातली. ओवरऑल कविता बरीच सादर केल्या. व्हेरी गूड. थँक्यू सर. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. तुझें नाव सांग. म्हजें नाव सिद्धांत अलर्नेकर. आणि सध्या तू कितें शिकता? BA हिस्ट्रीन. BA हिस्ट्रीन करता. आणि तू कविता बीन बरयता? हय बरयता. कितली वर्सां जाली कविता बरयता? 4 वर्सां जाली. 4 वर्सां जाली. आणि आयज तू तुजी कविता सादर म्हजीच करता? कविता. तुजीच कविता सादर करतलो. आणि कवितेच्या भायर तुका आनी कितें करपाक आवडटा? इन्स्ट्रुमेंट वाजयता फ्लूट आनी सितार. हां. आणि तातूंत तुवें प्रशिक्षण घेतला? हय घेता. ओके. ऑल द बेस्ट तुका. थँक्यू. पावस. मळबान काळे ढग मांडटा. मळबान काळे ढग मांडटा तांच्या नादान मळब गाजता. पयले पावसान धर्तरेची तान भागता. पयले पावसान धर्तरेची तान भागता. मातयेच्या वासान मन खोसायता. आशेन वाट पळोवपी शेतकार नाचतात. पावसाच्या वाऱ्यान झाडाची पानां सळसळटात. वातावरण पाचवेचार जावन मयूर कथक दाखयता. पावस मनाक सुखी करता. हो ऋतू इतलो मन लुबावणो तातूंत मनीस शेणटा आनी आपल्या भितरल्या भुरग्याक मेळटा. ताची खोस ताचो आनंद जसो कितें मळबाक तेंकता. पावसाक इतको म्हत्व आसा कारण तो पुराय धर्तरेक सांबाळटा. सिद्धांत गोंयचे कवी आनी तातूंत तूं कितले वर्सां जालीं कविता बरयता? 4 वर्सां. 4 वर्सां जालीं. गोंयचे कवी आनी तातूंत नवीन बरोवपी हे सैमाच्या प्रभावांतल्यान कविता बरोवपाची हें चड आसता शक्यता. आनी तातूंत गोंयचो पावस सामको मन भुलोयणो सारको. संवसारांतलो अप्रूप कसो वेगळी वेगळी ताजी रुपां. पूण ती मांडटना सदांच एक लक्षांत दवर की कवी आसा तशें मांडटा ताका आमी कविता म्हणनात न्ही. आसा तशेंच पळयता ताका आमी कविता म्हणनात. तें चित्र जालें. चित्र सुद्दां न्हय त्या प्रमाणांत जें हांव सांगपाक सोदतां तातूंत भितर आसा ताका कल्पनेची जोड दिवन जो कितें मांडटा ती कविता. लक्षांत आयलें न्ही. सो पावस पडटा आनीक धर्तरी ओली जाता, धर्तरेक परमळ सुट्टा हो हें जालो वास्तव जालें. पूण ह्या वास्तवाक कल्पनेची जोड दिवन तूं ताका चौकटीच्या भायर व्हरता ही कविता. विचार करपाक लायता कितें सांगता आसतलो कवी, कितें सांगता आसतलो आनी ताजी इंटरप्रिटेशन्स मागीर वेगळे वेगळे तरेन जातली. जी तुवें चिंतल्यात तीच न्ही, हांव वेगळ्या तरेन इंटरप्रेट करतलो कविता. बाकीबाब बोरकार म्हणटालो की जेन्ना आपूण एखादी कविता बरयता त्या कविते वेलो आपलो अधिकार सोंपता. आपलो मुखार आशिल्लो मनीस जर ती कविता वेगळ्याच तरेन इंटरप्रेट करता जाल्यार आपल्या अधिकार ना ती कविता आपणे तशी बरयली ना म्हणून सांगपाक. तो ताजो अधिकार. लक्षांत आयलें न्ही. पूण हो वेगळ्या वेगळ्या तरांनी कविता इंटरप्रेट करपाचो एक स्कोप जो आसा तो आमी वाचप्याक किंवा आयकुप्याक सदांच दिवपाक जाय. हें तुजें कविता लेखनाचे बद्दल जालें. सादरीकरणा भितर पावस येता कसो येवन गोंयाक गडगड घेवन येता बरोबर. उटंगराचो पावस येता, शिरनारीचो पावस येता. तुज्या पावसांत जो गडगड जाय ढगांचो आनी पावसाचो जो एक शिरनारीचो पावस जाय तो तुज्या म्हाका सादरीकरणा भितर दिसलो ना. म्हळ्यार कळ्ळें न्ही तुका हांव कितें म्हणपाक सोदता तें. आनीक मातशी इल्लो तातूंत नेट येवपाक जाय आशिल्लो. आनीक मातसो इल्लो तातूंत जीव आनी इल्लोसो घालपाक जाय आशिल्लो. आनी मागीर पावसाची मजा तूंच घेतलो आशिल्लो आनी आमकां घेवपाक दितलो आशिल्लो. वट्ट कविता बरी जालीच. आनीक सुदारपाचे खातीर सांगता हांव. म्हणजे टिका करपाचे खातीर न्ही, हें सुदारपाचे खातीर. कितें जालां हें इम्पॉर्टंट ना, कितें जावंक शकता कारण ती तांक तुजे कडेन आसा. तुजे कडेन कॅपेसिटी आसा बऱ्यांतल्यो बरी कविता रचपाची, बऱ्यांतल्यो बरी कविता सादर करपाची. सो साहित्य रचनेची तांक आनीक तें कौशल्य तुजे कडेन आसा. कविता सादरीकरणाचें कौशल्य तुजे कडेन आसा. सो वाचन कर भरपूर,
वेगळ्या वेगळ्या लेखकांचे म्हणून हांव पावसाचे जेन्ना येता तेन्ना हांव सदांच सांगता पुंडलीक बाबाचें कविता वाच. कितले तरांचो पावस आमकां पुंडलीक बाबाच्या कविते भितर दिश्टी पडटा कळ्ळें न्ही. हेरय कितलेशाच कवींच्या कवितां भितर आयला. सो ही वेगळी वेगळी रुपां जीं आसात पावसाचीं आसात, सैमाचीं आसात, मनशाचीं आसात ती कवितेंतल्यान येवपाक जाय. आनी त्या खातीर सैम शिकपाक जाय, सैम मनीस शिकपाक जाय, मनशा कडेन उलोवपाक जाय, सैमा कडेन उलोवपाक जाय. तें जर केलें जाल्यार तूं एक बऱ्यांतलो बरो कवी फाल्यां आमकां जाल्लो दिश्टी पडटलो. त्या खातीर तुका यशावण येता. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. बिरी बिरी पावस सीझन 4चे गोंयचे ऑडिशन हांगा सोंपता अशें हांव हांगा जाहीर करता. तुमकां सगळ्यांक म्हणल्यार डायजी वर्ल्डाच्या प्रेक्षकांक हे एपिसोड पळयल्ल्या खातीर देव बरें करूं, मोग आसूं. आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस. काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Paus, Season 4.